नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. देशान आतंकवाद मुळा सकट सोपयतले जाल्यार आतंकवादूच न्ही, पुराय इकोसिस्टम काबार करची पडटली. एंटी टेरर एजन्सीनी आतंकवादाचेर कसलीच दयामया दाखोवची न्ही. आतंकी संघटना सुरू करपाचे धाडस कोणाक जावंक जायना. गृहमंत्री अमित शाहचो दिल्ली NIAचे तिसरे परिशदेन एंटी टेरर एजन्सींक कानमंत्र. सनातन धर्माचो खरो कैवारी शिवाजी महाराज. मुख्यमंत्री साखळे शिवशौर्य यात्रेक उलयलो. गोंयभर शिवशौर्य यात्रा चलता. गोंयभर शिवरायाचो जय जयकार चल्ला. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आनी शिवप्रेमींची मुख्यमंत्र्यान शिवशौर्य यात्रे खातीर तोखणाय केली. छत्रपती शिवाजी महाराज हांची शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल हांच्यानी पुराय गोंयभर 350 वर्सां राज्याभिषेक जाला. त्या निमित्तान ही शौर्य यात्रा काढल्या. त्या शौर्य यात्रेचे आमच्या साखळे नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वागत केला. साखळेचे नगराध्यक्ष, आमचे सगळे काउन्सिलर आणि साखळेतले समेस्त शिवप्रेमी आज शिवाजी महाराजाच्या ह्या चौकात आमकां स्वागत करपाक खूब अभिमान आसा. आणि हेज्या व्हडल्या पावसात सुद्धा हेज्या व्हडल्या संख्येन शिवप्रेमी हांगासर उपस्थित आसा. हांव सगळ्यांचे मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. आणि ह्या शौर्य यात्रेचे जे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल हांच्या निमित्तान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास परत एकदा नवीन तरणाट्या फुडें दवरपा खातीर आनी तांकां प्रेरणा दिवपाक ह्या सनातन धर्माचो खरो कैवारी जर कोण आसत जाल्यार तो छत्रपती शिवाजी महाराज आसा. आणि त्याच निमित्तान त्या काडलेल्या शौर्य यात्रेक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि पुराय गोंयभर वातावरण शिवमय वातावरण जाल्लें आसा. त्या विश्व हिंदू परिषद आणि बाकी सगळ्या शिवप्रेमींचे खूब खूब अभिनंदन. नॅशनल गेम्स तेकल्यो अजून कामां चल्ल्यात. ते वटेन उक्तावणाची तयारी लागीं लागीं जाल्या. सर्तीच्यो साधन सुविधा तयार जाता म्हूण खेळां मंत्री गोविंद सांगता. नॅशनल गेम्साचे तयारेचो खेळां मंत्री नियाळ घेता. कांपालार वेट लिफ्टिंगाचे सुविधां खातीर कशी तयारी चल्ल्या ताचे गोविंदान इन्स्पेक्शन केलें. आयतारा पयलीं हे काम सोंपतलें म्हूण गोविंद सांगता. हेजेर आमी आज उबे आसात. थंय वेट लिफ्टिंग हो प्लॅटफॉर्म जावन आसा जो नवो बांदिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15 days जाल्ले आसात. एज यू आर ऑल तुमी आज पळयतात हांगसर की टोटल हांगसर जी आमची जी स्पोर्ट्स सिटी जी येतली तातूंत भितर सगळ्यो काही गोष्टी कॅटरिंग फॅसिलिटी, पार्किंग, बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो युटिलिटी जे तांकां जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ह्या एरियेन भितर येतले. परिपक्की आसा. ओवरलेज जे आसा तो पेंडॉल जे आसा म्हणजे ऑलरेडी ते टेंडर फ्लोट केल्ले आसात. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां खबर आसा जशें आपले हांगा काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें पयलीं, आयुर्वेद काँग्रेस कन्वेन्शन जाल्लें त्या प्रमाणे ते ओवरहँगान बाकी सगळी सजावट जातली. हो विषय एज फार एज कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज कन्सर्न. स्विमींग पूल यू ऑलरेडी नो दॅट द फायनल टचअप इज गोईंग ऑन. लास्ट पेंटिंगाचे बाकी सगळे काही गोष्टी काम सुरू आसात. ते सायडीच्यान आमचो मनोहरभाई पर्रीकर स्टेडियम आसा इट इज थंय आमी कांयच करूं ना. इज ओन्ली द पेंटींग आमी कंप्लीट करून आसा. बाकी सगळो फ्लोर बीन एट इज वेल वर्सटायल आसा. एज फार एज दीस इज कंसर्न वी आर ऑल प्रिपरेशन अवर वेन्यूज एट द वॉर फुटींग अँड आय थिंक बाय संडे वी आर गोईंग टू कंप्लीट ऑल द वर्क. नॅशनल गेम्स 25th स्टार्ट जातल्यो. आतां आमी आसात पॅडॅम स्टेडियमाचेर. हांगासर जे नॅशनल गेम्सा खातीर जे फेडरेशन आसा ते फूल सीन स्टार्ट जाल्ले आसा. आमी हांगा भितून पयलें की आउटडोर आनी इंडोर स्टेडियम आसा फूल सीन प्रिपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी भितून जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम चालू आसा आनी भायर जे तांकां जे हे लागतले ग्रावंड लागतले थंय फक्त ते खंय समज कितें जाय लायट्यो जाय कितें जाय थंय फक्त ते इन्स्टॉल करपाचें काम चालू आसा. पेडणेच्या झोनिंग प्लॅनाच्या इशू वेल्यान मांद्रेचो आमदार जीत चर्चेत. इशू तडीक लायना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर सरता म्हूण जीत उलयल्लो. TCPंतल्यान मेळिल्ल्या डेटा प्रमाण जितान आपल्या 4 जमनींचो 54,000 स्क्वेअर मेत्र वाठार 16B सकयल सेटलमेंटाक मागिल्लो. जीत म्हणटा वेंचणुके आदी अर्ज घाल्लो, आतां झोनिंगान न्ही. TCP खात्याच्या डाटा प्रमाण जीत आरोलकारान आपल्या 4 जमिनींचे सेटलमेंटात रुपांतर मागिल्ले. जिताचे 16B सकयल अर्ज. धारगळ पेडण्याची नो डेव्हलपमेंट झोन आशिल्ली 9,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. विरनोडा पेडण्याची इरिगेशन कमांड वाठारांतली 5,000 स्क्वेअर मेत्र लागवडीची जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली.
तोरशा पेडण्याची 38,000 स्क्वेअर मीटर ऑर्चर्ड आणि शेत जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. धारगळ पेडण्याची 2,002 स्क्वेअर मीटर नॅचरल कवर आशिल्ली जमीन सेटलमेंट करपाक मागिल्ली. जीत आरोलकाराक विचारल्यार तो म्हणटा वेंचणुके पयलीं 16 चालीक लायिल्लो तेन्ना हांवें म्हाज्यो जमनी सेटलमेंट करपा खातीर अर्ज केल्ले. मात सद्याच्या पेडणे झोनिंग प्लाना भितर आपले सेटलमेंट करपाक एकूय अर्ज करूंक ना. इतले मजगतीं मांद्रेच्या लोकांची बसका जाली. सरकारान लोकांची मागणी आयकुना जाल्यार आमदार जिता बरोबर शिवोले पुलार बसतले म्हूण शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हायकोर्टाचे अर्दी उपरांत कवळे पंचायतीचो ढवळेंतले 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर बुलडोजर JCB वापरून भुंयसपाट केली. 2017 पंचायतीन स्क्रॅप यार्डां काडात म्हूण नोटीस काडिल्ली. त्या वेळार प्रकरण कोर्टांत पाविल्ल्यान इतलो तेंप ही स्क्रॅप यार्डां उरलीं म्हूण सरपंच सांगता. आनीक 3 स्क्रॅप यार्डां आसात ती खंय कायदेशीर. 2017च्यान ती कंप्लेन चालू आसा. ताचे नंतर पंचायतीन डेमोलिशन दिवन वेरियस फॉरम डेप्युटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आणि फायनली हायकोर्ट ताजे वचून ताजे निकाल लागले कडेन आसा. एज पर डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल हायकोर्ट तितली आमी तेन्ना स्केच जे ड्रॉ केल्ले तितली आज मोडटली. एक्सेप्ट फॉर 3 जे स्ट्रक्चरांचे नंबर आसा ते सोडून डेमोलिश करा म्हणून 22 तारखेक आमी सरपंच पंच खुर्चेर बसले. आनी दुसऱ्यान आमी हांगासर एक सुरवात केली की आमी इलिगल स्ट्रक्चरां आसा ती मोडटली म्हणून. हो खूब तेंपाचो पयलींचो एक हें आशिल्लें की हांगासरल्या इलिगल सगळें चलता आनी पंचायत कारवाई करूंक म्हणून. आनी प्रत्येक ग्रामसभेक फाटल्या ग्रामसभेक आनी आतांच्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की तुमी इलिगल स्ट्रक्चर ही काडपाक जाय. तेन्ना आमी पंचायतीन म्हाका दिसता आमी 7 फाटल्यान इन्स्पेक्शन केलें हेका लागून. आनी आज आमकां एक नोटीस आयलो आसा की आज आमी डेमोलिश करता. टोटली 10 स्ट्रक्चरां आशिल्लीं 3 इलिगल आसा तांकां नंबर आसा आनी आज आमी 7 स्ट्रक्चरां डेमोलिशन करता. शोकॉज नोटीस काडिल्ली तांकां आनी ऑन दॅट बेजीस डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायता डेमोलिशींग ऑर्डर काडली. जाल्यार तो परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेलो थंय स्टे घेतली. डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान परत हायकोर्टान आनी स्टे घेतली कळ्ळें. आनी तशेंच आज तें डेमोलिशिंगाचें फायनल जालें करपाचें. स्मार्ट रायबंदरा खातीर फाल्यां सावन 30 ऑक्टोबर मेरेन रायबंदरचो रस्तो येरादारीक बंद. जिल्लोधिकाऱ्यान पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट एजन्सीक रस्तो खणूंक परवानगी दिल्या. रायबंदरा विठ्ठल मंदिर ते ओल्ड GMC मेरेन स्मार्ट रायबंदरा खातीर रस्तो खणटले. पणजेच्यान पोन्न्या गोंया वचूंक आतां बायपासूच मार्ग. फाटल्या म्हयन्यांचें रायबंदर काम जावपा आशिल्लें स्मार्ट सिटीचें. विठ्ठल मंदिर आतां थंयच्यान स्टार्ट जावपा आशिल्लें. टिल क्रायम ब्रांच सुद्दां जावपा आशिल्लें. तें मागीर चवथीच्या कार्डान तें काम लोकांनी थंयच्यान रिक्वेस्ट केली स्मार्ट सिटीक की तुमी सद्या हें काम करूं नाका आनी तें चवथ जावनी चवथ जाली ती करात म्हणून. सो ते खातीर स्मार्ट सिटी तेन्ना काम करपाचें पोस्टपोन केलें. आनी आतां हें काम 7 तारखेर स्टार्ट जावपाचें आसा परवाच्यान आनी टील 30 ऑक्टोबर सुद्दां हें काम चलतलें. हें काम चालू आसतना जे थंयचे वेहिकल्स आसतले तांकां कांय डिस्टर्बन्स करूं नाका म्हणून अशें ऑर्डरीन आसा. आनी ज्यो गाडयो पणजे सायडीन येतल्यो रायबंदर सायडीच्यान येवपा आसा ओल्ड गोवाच्यान तांकां हॉटेल रत्नसागर जें आसा ओल्ड गोवा थंयच्यान डायवर्जन घेवचें पडटलें ओल्ड गोवा बायपासाचेर. आनी ज्यो गाडयो फोंड्या वयतल्यो रायबंदर वयच्यान तांकां रायबंदर कॉजवे जालो खोबळे जावन मागीर तांकां डायवर्जन घेवन ओल्ड गोवा बायपास काडून तांकां फोंड्या वयचें पडटलें. हें काम 30 तारीख चलतलें. आनी जे कामाचें आसतली फर्स्ट फेज 1 आसा तेजे नंतर तांची फेज 1 कंप्लीट जाली की मागीर तांची फेज 2 स्टार्ट जातली. जेन्ना हें काम सुरू आसतलें तेन्ना ज्यो हेवी वेहिकल्स आसा तशेंच 4 व्हिलर्स तांकां डायवर्जन आसतलें. तांकां हे रस्त्यार वचपाक गावपाना. फक्त बायकाक अलाव आसतलो वचपाक येवपाक. आनी जे लोक दिवाळे वचपा आसा तांकां एक अलाव आसतलें. बाकीचे जे लोक फोंड्या वचपा आसा जे पणजे येवपा आसा तेंच्यांनी इवन बसीस आसतल्यो तांकां सुद्दां सगळ्यांक डायवर्जन घेवचें पडटलें. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. फायंड मी इफ यू कॅन ह्या इंस्टाग्राम अकाउंटा वेल्यान इस्लामा आड वादग्रस्त पोस्ट घालून धर्मीक भावना दुखयल्यो म्हूण एकल्याक धरलो. वाळपय आनी फोंडे पुलिसेची कारवाय. ताका 2 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. SP म्हणटा दोशीक धरला. ताचें नांव जाहीर करना. ह्या प्रकरणान आनीकूय कांय लोक आसूंक शकतात. आपने देखा होगा कुछ प्रेस के अंदर भी खबरें आई थी जिसके अंदर कुछ हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी कुछ ऐसी
बातों पे जो सोशल मीडिया पे की गई थी, जो एक धर्म विशेष के खिलाफ थी। इसी के अंदर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 FIRs भी रजिस्टर हुई थी, फोंडा पुलिस स्टेशन में और मडगांव टाउन पुलिस स्टेशन में। शुरुआत से ही साइबर पुलिस स्टेशन की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इस इन्वेस्टिगेशन में आज हमें एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली है कि जो एक वन ऑफ द मेन पर्सन्स जो इस तरीके से भड़काऊ चीज़ें बता रहे थे, उनको हमने अभी एप्रीहेंड किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और उसके अंदर हमें पता चला है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी बातें कही थी, उन्होंने इनिशियली बताया। बाकी हम चीज़ों पे आगे तफ्तीश जारी है, ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज है और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे कुछ हमें और जानकारी मिलती रहेगी हम आपको। घेऊया एक लहानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। उत्तर गोंयचो लायटीचो प्रश्न तडीक लावंक लायटीच्या खात्यान कोलवाळ ते साळगांव मेरेन नवे 220 kV लायनीचें काम हातान घेतला। थिवी डिव्हिजनाचो रामदास सालेलकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। सगळ्यो सुविधा आशिल्ले GI सबस्टेशनूय उबारतले। 334 कोटींचो पुराय प्रकल्प कॉन्ट्रॅक्ट जाला, रोखडेच काम सुरू जातलें म्हूण सालेलकार सांगता। फक्त हेच्या खातीर नो कोस्टल एरिया असोच न्हू, सबंद गोंया खातीर हो म्हत्वाचो आसा। इंटरप्शन जाता, लो वोल्टेज अशा प्रकारचे तुमकां आयकूंक येता। कांय वेळार अशें जाता की फूल गोंयान लायटूच ना दीस अशें जाता। हेचें कारण म्हणजे सद्या आमी जे फीड करता नॉर्थ गोवा म्हणजे कोस्टल एरिया, हे सगळे पेडणे, बिचोली, मागीर सालिगांव, हे हांगाच्यान थिवीच्या एकूच स्टेशन आसल्या कारणान जेन्ना काही मेंटेनन्स येता तेन्ना सगळें ऑफ पडटा। आता ह्या स्टेशनाचो फायदो कसो जातलो? हे आमचें तें स्टेशन आसा नवें आतां 220/33, हे लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजीचे GI सबस्टेशन म्हणटा ताका। जो जर कॉस्ट तेजे 334 crore, म्हणजे सगळें मॉडर्नायज इक्विपमेंट। आनी हेचो फायदो कसो जातलो की सद्याची लो वोल्टेज विशय आसा तो सॉल्व जातलो। दुसरो प्रश्न आसा आमचो हेचो लोड डिमांड वाडत आसा, दिसणे आतां लोड वाडत आसा, इनक्रीज आसा। आनी हेचे वयलो लोड जो आसा आमचो प्रेजेंट TV तेचे वयलो कमी जातलो। नवी जी लायन येवपाची आसा व्हडली, ही व्हडली लायन आसा 220 kV डबल सर्कीट, व्हडले टॉवर तुमकां दिसता आसतले। व्हडले टॉवर कोलवाडे टू सालिगांव 334 crore, 334 कोटी। गोंयचो नामनेचो संशोधक लेखक वाल्मिकी फाल्यार 71 वर्साचेर काळजाच्या आताखान गेलो। ताच्या फाटल्यान घरकान्न डेझी आसा। ताणें करंट वीकली, फ्री प्रेस जर्नल, इंडियन एक्सप्रेस, मिरर, द वेस्ट कोस्ट टायम्साक कव्हरेज केल्या। 1985 ते 88 मजगती तो मडगांवचो नगराध्यक्ष आशिल्लो। ताची गोवा 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नॅशनलिझम अँड इंटग्रेशन पुस्तक बरेंच गाजलां। दोनापावला ओशन पार्क कॉलनीन क्रॉसिंग रस्तो दवरुना म्हूण थंय फ्लॅटान रावपी लोक मिडिया मुखार कॉलनीन वतलो जाल्यार खंय 1 किलोमीटर पयस वचून सर्कल मारून येवचें पडटा। शाळेन यो वच करतल्या भुरग्यांक चड जाता। रस्तो क्रॉसिंगाक थंयच एक सर्कल करात म्हूण कॉलनीवाले मागतात। कॉलनीन ऑलमोस्ट 400-500 गाडयो आसा आनी हो जो स्ट्रेच आसा पळय हो स्ट्रेच ओपन आसलो आनी ह्या स्ट्रेचार कांयच डिवायडर नासले। आतां कितें जाला, गाडयो 400-500 गाडयो भायर येतल्यो पळय तांकां फूल टर्न मारचो पडटलो भायर वचपाक। सेकंडली जेन्ना गाडयो भितर कॉलनीन येतल्यो पळय तेन्ना सिदादे गोवाचो नॅरो पॅच आसा पळय त्या यू टर्न मारून परते येवचें पडटलें। आनी हांगा कितलेशेच डॉक्टर रावता। सेकंडली हांगा जर फ्युचर डेव्हलपमेंट जातलें न्ही, 1000 गाडयो जातल्यो, 1000 गाडयो ह्या रोडा वयल्यान यू टर्न मारपाक सिदादे गोवान टर्न मारून येतले पळय तेन्ना चड त्रास जातले, चड ब्लॉकेज जातले। आमचे रिक्वेस्ट आसा की इतलो जो स्ट्रेच आसा पळय हो स्ट्रेच ओपन दवरपाचो, जाय जाल्यार मदीं हांगा एक डिवायडर घालपाचो, स्मॉल डिवायडर, सो दॅट गाडयो भायर येता त्यो अश्यो भायर येतल्यो आनी भितर येतना ह्या सायडींतल्यान भितर येतल्यो। थंय आमकां ते वाटेन तर वचून टर्न मारपाक पडले जाल्यार आमकां सिदादे भायल्यान थंय ट्रक आसतात, थंय ट्रॅफिक पयलींच जाम जाता, ते आनीक जाम जातली आतां।
आनी हे वाटेन म्हणल्यार आमकां आतां लोक कितें करतले, शॉर्टकट मारतले आनी कॉलनीन येतले आनी इस्कॉलाक भुरग्यांक सोडपाक बसी ह्या रस्त्यान येतात म्हणटा भुरग्यांक क्रॉस करपाकूय प्रॉब्लम जातले हाजे मुखार. भारत सरकाराच्या सगळ्या खात्यांच्या वतीन पणजे मळ्यान व्हिजन गोवा प्रदर्शन दवरला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केले. मळ्यातले कन्व्हेन्शन सेंटरान 6 ऑक्टोबर मेरेन प्रदर्शन आसतले. थंय वेगवेगळ्या सरकारी स्किमींविशीं म्हायती दिल्या. भुरग्यांनी मुद्दम येवन प्रदर्शन पळोवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. एक्झिबिशन हांगासर लायल्या. ह्या एक्झिबिशनान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सगळी डिपार्टमेंट म्हणजे हँडीक्राफ्ट आनी कॉयर डिपार्टमेंट पासून मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स DRDO हाची सगळी एक्झिबिशन्स हांगा लायल्या. म्हाका दिसता विशेश करून स्टुडंट्स गोंयचे जे सगळे स्टुडंट्स आसा तांच्यांनी हे एक्झिबिशन येवन पळोवपाक जाय. तांच्यांनी पळोवन तांकां शिकपासारकें खूब बरें आसा. म्हाका आतांच एक 2 भुरगीं मेळ्ळी. तांच्यांनी म्हटलें की सर एक्झिबिशन खूब बरें आसा. असलें एक्झिबिशन परत लावप गरजेचें आसा. हांव ऑर्गनायझरांचें खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें एक्झिबिशन हांगासर लायलां आनी त्या पद्दतीन भुरग्यांक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची, वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनाची, वेगवेगळे शिकपाची, पळोवपाची संद हांगासर अवेलेबल जाली. त्या बद्दल व्हिजन गोवा ह्या तांच्या एक्झिबिशनाक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तांच्यांनी हें एक्झिबिशन हांगा लायलें त्या खातीर तांचें खूब अभिनंदन. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.